हे 2 दिवसाचे जे नथिंग बट एक्झिबिशन जे ऑर्गनायज केला त्याच्याबद्दल त्यांचे आणि त्याचबरोबर आमच्या सगळ्या शेतकऱ्याचे आणि हांव एक विनंती करीन दिसता म्हाका शेतकऱ्यांक की सरकार दिवपाक तयार आसा, आमी घेवपाक फाटीं सरता, आमी शेतकऱ्यांनी फुडें सरपाक जाय. आज एक पर्सनल अनुभव गेले 15 दिवस हांवें खंय तरी म्हाजे आमदारकी एक जबाबदारी आनी कर्तव्य म्हणून शेतकऱ्यांनी करचें. हाजे खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस WRD बऱ्यापैकी तांकां काम दिवन तेंच्यांनी शॉर्ट टेंडरान जवळ 7,80,000 जे बंधारे जे आसात टेम्पररी पारशा, मांद्रे आनी हरमल हे हाडून काही शेतकरी पण भायले चड घेवचे पडले. शेतकरी एक्चुली करताले, आज कोण भितर सरूंक पळयना. इतलें न्हय, हांवें मशीन जाय, ट्रॅक्टर नांगरपाक पयशे भरले, पण अजूनय तितकी उमेद शेतकरी दाखयना. म्हणून तांकां विनंती करता की आदी मेळनासले सरकारा कडसून, आज सरकार दिवपाक रेडी आसा. सगळ्याक शेत लावपाक, रोवपाक, त्या बरोबर लुवपाक प्लस पिकलेले भात घेवपाकय घेता आनी सबसिडी दिता. हे सगळ्याचो फायदो शेतकऱ्यांनी घेवप. आनी म्हाका दिसता अशें जर करीत जाल्यार ज्या पद्दतीन आमचे जाणटे कितलींशीं वर्सां पयलीं बऱ्यापैकी शेत इवन दोंगर वसयताले, ते दोंगर सोडून आसलेली बऱ्यापैकी शेत जमीन वांयगण आसूं किंवा भरडी आसूं ती पिकोवची. आनी पेडणे तालुक्यान शेतकऱ्यांनी आमचे दाखोवन दिवचें की आमी अजूनय पेडणेकार शेतकरी भाव जे आसात हे बऱ्यापैकी शेत पिकोवंक शकतात, शेती करूं शकतात. आनी जो आमचो गोंयचो जो एक सोर्स ऑफ इन्कम जो आसा प्रामुख्यान जी शेतकऱ्याचो जो एक शेतकऱ्याच्या माध्यमातून ती बऱ्यापैकी आमी फुडें व्हरूंक शकता. प्रत्येक गोष्टीच्या वेळा थोडेसे दुर्लक्ष जाता. अशा वेळा आज जे शेतकरी लोक आसा ती अनेक कृषी खात्याच्यो सरकारच्यो योजना असता, पण त्या योजनांची योग्य जी माहिती जाय, योग्य जी प्रत्यक्ष तांकां कशी वापर करचो हेचे ज्ञान जाय ते अशा मेळाव्यांसूनच मिळू शकता. त्यामुळे आत्माचो जो प्रकल्प अधिकारी मयेकर आणि विशेष म्हणजे ह्या पेडणे तालुक्यात जो विभागीय अधिकारी प्रमुख आमचो अधिकारी जो परब आसा प्रसाद परब, त्यांच्या दोघांचे ह्या तालुक्याच्या शेतकऱ्या संबंधी खरी जवळचे संबंध आसा. खरोखरच कितें तरी जावचें हे आपुलकीन ते कष्ट करून तेंच्यांनी दोघांनी केलं, त्याबद्दल संस्थेतर्फे हांव तेंचे वर्जन 2 आम्ही ऑर्गनायज केला पेडण्या खातीर. पेडणे कृषी प्रधान तालुका असल्या कारणान आम्ही प्रेफरन्स म्हणून पेडण्याक दिल्लो आसा. आणि तेतूंच्यान कॉन्सेप्ट असो की शेतकऱ्यांचो बाजार जो फार्मर बाजार म्हणटा तेतूंच्यान शेतकरी आपले वेगवेगळी प्रोडक्ट जे आसा ते विकपाक हाडटात आणि तेतूंच्यान तेंचो सेल जाता आणि ते डायरेक्ट कंज्युमरा खातीर उपयोग जाता आणि फायदो जास्तीत जास्त जावंक शकता. मागीर दुसरे जे आसा न्हय तांकां जी वेगवेगळी लागणारी इनपुट्स आसा जी बेजिकली विश मुक्त जी ऑर्गेनीक बेस्ड आसा ती इनपुट्सांची हांगासर दालना आसा आनी तेतूंच्यान बियाणी बायो फर्टिलायझर ही वेगवेगळे तरेची हांगासर अवेलेबल केल्लेली आसा.